जे मेन बिलाचेर व्हडलो हायप क्रिएट जाल्लो की एग्रीकल्चर लँड ही भायल्या लोकांक विकती घेवपाक मेळची ना, हेका लागून ह्या सरकारान एक बिल हाडलें आनी तेचो एडवर्टिजमेंट केली, प्रमोशन केलें आनी लोकांक दाखयलें, गोंयकारांक दाखयलें की ह्या फुडें गोंयची जी एग्रीकल्चर लँड आसा ती भायल्याक घेवपाक मेळची ना आनी तेचेर फक्त गोंयकारांचो रायट आसतलो, गोंयकाराक ती ट्रान्सफर करपाक मेळटली, गोंयकाराक विकती घेवपाक मेळटली आनी तेचेर एग्रीकल्चर जातलें, कल्टिवेशन जातलें आनी गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. हे पिक्चर जेन्ना आमी पळयलें, जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्सीस सीएमाची इंटरव्यूज पळयले तेन्ना आमकां दिसलें की कितें तरी गोंयाक लागून फायनली कितें तरी बरें येता. पूण आमच्या मनान हो डावट आसलो की हो सरकार, जो सरकार गोंयच्यो जमनी विकपाक आयज सेंट्रलाचो एजंट कसो वावरता, आयज भायल्या लोकांक घेवन वावरता, आयज तो सरकार तांकां कसो स्टॉप करतलो. जेन्ना हे बील आमच्या हातीन पडलें तेन्ना ते बील आमी पळयलें, गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील 2023. हे बील जेन्ना आमच्या हातीन पडलें तेन्ना जेन्ना आमी वाचलें तेन्ना आमी शॉक जाले की हेच ते बील, जे बील गोंयचे एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट करपाचे गजाली सांगता, गोंयकारांक आश्वासन दिता, गोंयकारांक प्रॉमिस दिता, गोंयकारांक उमेद दिता, पूण हे अशें कांय नासलें बिलान. ह्या बिलाचे जे फॉल्ट्स आसा ते चडशे आमदार, ऑपोजिशन आमदार आसा तेंच्यांनी उलोवन दाखयल्ले आसा, तेंच्यांनी आपले प्रश्न आपले जे पॉइंटर्स आसा ते मांडलेले आसा. जसो आमचो आमदार आसा विरेश बोरकर, तेणे इन डिटेल ह्या बिलाचेर तेणी उलोवन दाखयल्ले आसा, तेणी आपले विचार मांडलेले आसा. पूण ह्या सरकारान ऑपोजिशनाचे ना आयकनासतना हे बील तेंच्यांनी पास केलें, हे बील तेंच्यांनी सिलेक्ट कमिटीक धाडूंक ना, हे बील तेंच्यांनी परते विचार करून हेचेर कितें तरी करतले, अमेंडमेंट करतले, दुरुस्ती करतले, हे सुद्धा तेंच्यांनी आयकूंक ना. आतां इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हे जेन्ना बील पास जालें भितर तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, दोन गजाली भितर मेन आसात. ते म्हटल्यार एक म्हटल्यार डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर ह्या बिलान पळोवपाक गेले, कित्याक ह्या बिलाचें नांव आसा द गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बील 2023. म्हटल्यार एग्रीकल्चर लँड जी ट्रान्सफर जाता ती रेस्ट्रिक्ट कशी करतली, हेका लागून हे बील आसा. जाल्यार एग्रीकल्चराचे जे डेफिनेशन आसा तितून इतलेंच म्हटलां की मीन्स कल्टिवेशन ऑफ पॅडी. एक सिंगल लायन एग्रीकल्चराचे डेफिनेशन आसा. म्हटल्यार जे भात शेती आसा, जे पॅडी फील्ड आसा, तेकाच हो सरकार ह्या बिलान एग्रीकल्चर म्हणटा. तशें जाल्यार हे सरकाराक जर पॅडी फील्डूच वाचोवपाक जाय आसलें, जे वाचोवपाचें ना पूण जर तांकां वाचोवपाचें आसलें जाल्यार ह्या बिलाचें नांव येवपाक जाय आसलें की एग्रीकल्चर ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड, नाल्यार पॅडी फील्ड येवपाक जाय आसलें. पॅडी फील्ड येवचें सोडून तेंच्यांनी एग्रीकल्चर म्हटलें आनी एग्रीकल्चराचें डेफिनेशन फक्त पॅडी दवरलें. आतां तुमकां आमी लँड रेव्हेन्यू कोड दाखयतात, ह्या सरकाराचो एक लँड रेव्हेन्यू कोड आसा. भितर जर आमी एग्रीकल्चराचें डेफिनेशन पळोवपाक गेले, लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 भितर जर एग्रीकल्चराचें आमी डेफिनेशन पळोवपाक गेल्यार तुमकां वाचून दाखयता. विथ इट्स ग्रामेटिकल व्हेरिएशन्स एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशन मीन्स रेजिंग ऑफ युजफुल एंड व्हॅल्युएबल प्रोडक्ट which derive nutrients from the soil with the aid of human labor and skill and includes horticulture, dairy farming, poultry farming, stock breeding and grazing. एग्रीकल्चरान हे सगळे गजाली लँड रेव्हेन्यू कोड जावं नाजाल्यार एग्रीकल्चर टेनन्सी एक आमचो 1964 जावं, हे दोना हेतून एग्रीकल्चराचे डेफिनेशन हे सगळे जे आमचे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आसा पळय तेका इनकॉर्पोरेट करता, तेका घेवन वयता. ह्या टायमार बिलां जाल्ली जेन्ना आमच्या गोंयांत लँड डिलिंग जायनासलें, नाजाल्यार मायग्रंटांचो व्हडलो आतंक जावंक नासलो, व्हडले बिल्डर लॉबी नासले, तेन्ना ह्या सरकारान हे एग्रीकल्चर हे डेफिनेशन फायनल केल्लें. पूण ह्याच सरकारान गोंयचें एग्रीकल्चर लँड वाचोवपाचें सांगून फक्त पॅडी फील्ड म्हणून एग्रीकल्चर दवरला. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडटा. बिलाचें नांव एग्रीकल्चर लँड रेस्ट्रिक्शन आनी तुमी वाचयता फक्त पॅडी. आतां वाचयता सुद्दां तेचेरूय एक क्वेश्चन मार्क आसा. सेकंड थिंग तेंच्यांनी कितें केलां, हे जे एग्रीकल्चर म्हणटा हेचो मिनींग की आमची कुळागरां, आमची भाटां, आमचे काजूचे दोंगर, आमचे भाजयेची मळे, आमचे जे काजूचे दोंगर आसा, आमचे जे लोक केळी लायतात तेचे जे मळे आसा, हे ह्या एग्रीकल्चर लँड बिलान येना. म्हणल्यार ते जमनी आयज सुद्दां कोणूय खंयच्यानूय येवन घेवपाक शकता, विकपाक शकता. हो येदो व्हडलो विश्वासघात गोंयकारांचो ह्या बीजेपीन, ह्या प्रमोद सावंतान केल्लो आसा, जो एवरी टायम ते करतात. म्हादेव वांगडा तेंच्यांनी केलो तोच विश्वासघात आयज ते हांगा करता, लोकांक पिशान काडटा.
काल जेन्ना सीएम भायर येयलो असेंब्लींतल्यान तेन्ना तो सांगपाक लागलो की आमी हे बिल गोंयकारांक लागून हाडला. मागीर भितर तो म्हणपाक लागलो की ह्या बिलाचेर आमी गोंयकारांचे जमनी कोसोवपाक लागून गोंयकारांनी हे जमनी पिकोवपाक लागून आमचे गोंय स्वयंपूर्ण करपाक लागून हाडला. जाल्यार हितून एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून सेकंड डेफिनेशन आहा. एग्रीकल्चरिस्ट हे डेफिनेशन तुमकां परते वाचून दाखयता. एग्रीकल्चरिस्ट म्हटल्यार मीन्स अ पर्सन हू कल्टिवेट्स एग्रीकल्चर लँड पर्सनली. ह्या डेफिनेशनान खंयसरूच एग्रीकल्चरिस्ट गोंयकार काय नॉन गोवन तेका डॉमिसायल बरयल्ले ना, तेका कट ऑफ बरयल्ली ना, नाजाल्यार तेका कसलेच रेस्ट्रिक्शन ना. फक्त तो दुसऱ्या खंयच्याय राज्यात तो एग्रीकल्चरिस्ट आसपाक जाय, म्हणजे तो शेत रोवपी आसपाक जाय. आता तो शेत रोयता काय ना हे कोण चेक करतलो? बरें, ते चेक करपाक सोड. आयज जर आमी म्हणपाक गेले एग्रीकल्चराक हितून महेंद्र सिंग धोनी असले सेलिब्रिटी आयज एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून लागलेले आसा. अमिताभ बच्चन स्वतः फार्मर लागलेलो आसा. असे कितलेशेच सेलिब्रिटीज आयज हांगा फार्मर म्हणून लागलेले आहा. म्हणले हे सगळे सेलिब्रिटीज, सगळे करोडपती जे भायले आसा पळय ते ही एग्रीकल्चर लँड घेवपाक शकता ह्या कायद्या प्रमाणे. हे सीएमान सगळ्या फुडें ना म्हणचे आनी प्रूव्ह करचे की हांगा गोंयकारांकूच हक्क मेळटलो, गोंयकारांकूच हेचेर एग्रीकल्चर लँड घेवपाक मेळटले. हे सीएमान सांगपाचे लोकांक, त्यांनी प्रूव्ह करून सांगपाचे, बिल वाचून सांगपाचे, डेफिनेशन वाचून सांगपाचे. आमी हांगा अनपड बसोंक ना. तेका दिसता की त्याच्या फाटल्यान गुजराताचे नाजाल्यार नागपूरचे नाजाल्यार दिल्लीचे IAS ऑफिसर त्यांनी ऑफिसान हाडून बसयना, ते बिला ड्राफ्ट करता म्हणजे सगळे तेंकाच आसा आनी आमकां ना. तो दोळे धापून बिला भितर टेबल करता आसतलो, पण आमी ते वाचूनच कितें उलयता नाजाल्यार कितें डिस्कशन करता ते बील वाचता, अंडरस्टँड करतात आनी फुडें दवरता.